बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो हमुक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयार जावंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आज तयारेचो पयलो दीस. बोरवाशाची यात्रेकारां आमी ह्या उत्सवीक वर्सांत यात्रा करतना आमी न्हयच फकत बोरवाशाची मनशां पूण दुसऱ्यांक बोरवासो जातेली मनशां जावंक आमकां आपयल्यांत. बोणकोणींत आसलोल्यांक बोरवाशाचें किर्ण जावया हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय. जिविताची सुदारणी करपाच्या गोरांत आसलोल्या भावा भयणींक दया काकुतीचे आदाराचे हात दिवंक आपयता. तशेंच आज आमी 19व्या शेंकड्यान व्हिएटनाम हांगा बोणकोण भोगलोल्या आनी मार्तीरपणाचें मरण चाखलेल्या सान आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या सांगात्याचो सेवाधर्मीक उगडास करता. कालोखान पासून देवाचो उजवाड रास चलयता म्हूण ताचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता. तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वांडपी, मोडलेलीं तुटलेलीं काळजां पेकोवपी, देवाचो शिमेर नासलोलो मोग आमी सगल्यांक स्वतंत्रताय परगटपी जावंक ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाळ बुडी भावांनो, ह्या सुरवातेच्या उतराचो नियाळ आमचे मुखार दवरले उपरांत फावो ते परी हे भेटेंत वांटो घेवंक तयार आमी. आयचो सेवा धर्मीक विशय नव्यान उगडास आमी करुया. बोनकोणींत आसलोल्यांक बोरवाशाचें किर्ण जावया. बाबणीनो, आयज पवित्र सभा उगडास करता भाग्यवंत आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या संगात्यांचो आनी आमी हांगासर आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या ह्या पयल्या दिसांत हे भेटेंत वांटो घेता. तर मागुया ह्या भाग्यवंताची विणवणेन देवाचो केत आशिर्वाद आमचेर, जी कोण हे भेटेंत वांटो घेतात तांचेर, आनी जी कोण बोणकोणींत आसा सेवा करतात तांकां देवाच्या बोरवाशायेचो आनी गोठायेचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. ह्या वेळार आमची पातकां आमची उणेपण बापा मुखार मारुया. बाराबोर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंगवर बरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा सर्व मनशाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा, सर्व मनशाची सोडवण तुका जाय. भाग्यवंत आचे सांगाती तांचे उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काळोखांतले स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडल्यात. तांचे विणवतीन भावार्थ्यांक थीर राखूंक आनी तांणी परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बरवोसो बाळगून जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची नाबुकदनेस्सरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसाल्याक आक्रमण केले आनी ताका वेदो घालो सर्वेस आपल्याच रायाळ मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले तांचे मोदें जुदाच्या कुलांतले दानियल आनायस मिकाएल आनी आजार्या आसले जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोवना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघणांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजद्या कोडें मागलें आनी देवाची कुरपेन हिजद्या कोडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें पूण ताणें दानियलाक शिडकायलो हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां ताणें ताका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्या परस तूं ताका बागलोलो दिसची तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव सोनकोटान पडटलो हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातांत मुखेल हिजद्यान दानियलाक आनायस मिकाएलाक आनी आजार्याक केल्लें ताका दानियलान वळोन म्हळें 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयले जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळय मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तूं आमकां कर ताणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली 10 दीस बोल्ल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायले जेवलोल्या भुरग्या परस जिवान आनी रुपान ओदीक बरे आसले म्हणटच राखणदारान तांचे नेमलोले जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली आनी ह्या 14 तरणाट्यांक देवान सगले तरेची जानवाय आनी गिन्यान दिली पूण दानियलाक मात कसल्याय जिन्साच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ भरतोच मुखेल हिजद्यान तांकां नाबुकदनेस्सरा फुड्यान हाडलें राजा तांचे कोडे उलयलो आनी दानियल आनायस मिकाएल आनी आजार्या हांचे सारको सगल्या तरणाट्यां मोदें आनी कोणूच मेळूंक ना म्हणटच ते राजमहालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जानवाये आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारक्या आनी मुश्रा शास्त्र्या परस ते 10 पावटी ओदीक हुशार आसले देवाचें उतर हे देवाचें वडपकार आमचो जबाब जातलो मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक
तुझे वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र वैमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी खेरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्म पेटेन आपले दान देणी घातलेली त्या अस्तीक मनशाक जेजून चोत्रायन पळयले. आनी कोण एकले गरीब विधवेकी 2 सुपुले दुडूक घालताले ताणे पळयले आनी म्हणले, ह्या गरीब विधवेन सगळ्या परोस अदीक घाले असले तांतले समर्पण केले. जेवणा खाणाक निबळ तिने घातले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मागारी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान एकठांय जाल्ल्या म्हज्या मोगाल भयणी भावांनो, आयज पासून आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या परबेक नोवेनांतल्यान आमची ओत्मीक तयारी करूंक आमी सुरवात दिता. आनी आयचो विशय बंदकानींत आसलोल्यांक बरवशाचे किर्ण जावुया. लेट अस बी अ रे ऑफ होप टू द प्रिजनर्स. तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज भाग्यवंत आंद्रे आनी ताच्या सांगाताची आमी उगडास आमी करता. बरवशान ते जियेले आनी बरवशान जिवन भावार्थाक लागून आपले रगत वारोवन दार ते जावंक पावले. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका एक खरी घडणी जिविताचो अनुभव म्हाका एक उगडास येता. केनियात नांवाचो एक सुपुल्ल्या गांवांतलो एक भुरगो, एक गरिबांत तो जल्मलो आनी अशें जियेतना ताका शिकपान हुशार चड तो आसलेलो. आनी अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताच्या आवय बापयन ताका बरें शिक्षण ताका फावो केलें आनी ताका आवड आसलेलो तंत्रज्ञानीक म्हणजे पॅशन फॉर टॅक्नॉलॉजी हे पळोवन ताका बरें शिकप जोडूंक पयशिल्ल्या गांवाक ताका धाडलो. बरो तो शिकलो आनी बरो शिकून एक बरो सॉफ्टवेअर इंजिनियर जातोच ताच्या कॉलेजींत आसलेल्या सगळ्या फ्रेंड्सां सवे जावं इश्टां सवे बरो संबंद ताचो आसलेलो. येता येता वायट सवयाक तो जियेता. ड्रग्स सेलिंग असले धंदे करून आनी
आपले जिवीत वायटवे जिवितांत पडून सिगरेट गांजा आनी असल्या वायटव्या जिवितांत तो पावला, तो फुडें मारता. अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, तो एक दीस पुलिसाच्या हातीन तो सांपडटा आनी ताका सान क्विंटन कॅलिफोर्निया प्रिझन ह्या बंदखान्यांत ताका भितर घालतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताचें जिवीत बरें ताणें चिंतून हाडलेलें, हांवें बरो एक भुरगो जावपाचें अशें चिंतलोलें तांणी, पूण ताचें जिवीत दुसऱ्याच वाटेर गेलें. इतल्यानूच ताची काणी काबार जायना. जेन्ना तो बंदखान्यांत आसलेलो तेन्ना तो निराशी तो जाता. हे निराशीपणान तो आसतना बंदखान्यांत आसलेले ताचे भाव भयणां ताका भरवोशाचे किरोंते जातात. ताका जावंक पुरो प्लंबींग, जावंक पुरो इलेक्ट्रिशियन, जावंक पुरो कुकींग, जावंक पुरो आर्ट वर्किंग आनी असले जायत्या आदी वस्तूंनी तो भितर सरता आनी तांचे सवे तो शिकता. अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, केन्यांत हो भुरगो एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर अशें म्हणटा आसतना ताकाय दिसता हांवें म्हज्या भावा सवें कितें तरी शिकलां आनी हांवेंय म्हजें सवें जें आसा तें हांवें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. तर थंय आसलेल्या बंदखान्यांतल्या अधिकारा सवें तो उलयता आनी इंटरनेट कनेक्शन घेवन त्या बंदखान्यांत आसलेल्या भावा भयणांक कंप्युटर कोडिंग हें प्रोग्रामींग तो तांकां शिकयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें बरेंपण पळोवन ताका अधिकारी ताका बेगीनूच ताका सुटका फावो करतात. जेन्ना तो बंदखान्यांतल्यान भायर येता तेन्ना जायते नीत अनीत ताचे सवे जाता ते, निंदा ताचे सवे जाता ते तो पळयता आनी आपूण एक पावल फुडें मारता आनी व्हडली कंपनी एक तो उक्ती करता. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, जे बंदखान्यांतल्यान सुटका मेळटा त्या भावा भयणांक तो आपल्या कंपनींत तो कामाक घेता. ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवन ताच्या कंपनींत तो तांकां जॉब फावो करता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या धाकटुल्या काणयेंतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा पयले सुवातेर सगळ्या मनशांक एक जिविताक नवसोरणी हाडपाची तसली एक संदी आसा ते आमकां आयकूंक मेळटा. दुसरे सुवातेर जे बंदखान्यांत आसलेले भाव भयणां सवे तो बरवोसो तो घेता आनी तो बरवोसो ताचे सवे आसलेलो तो बरवोशाचे किरण तो एकामेकांक तो दिवंक तो फुडें सरता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जर तर आमी धर्मदुताच्या इतिहासांत आमी आवेसवर 16 आनी उतर 16 ते उतर 25 ते 35 द चॅप्टर 16 वर्स 24 to 35 हांगासर आमी पळयल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत पावलू आनी सिलासाची काणी आमकां आयकूंक मेळटा. भाग्यवंत पावलू आनी सिलास बंदखान्यांत पडटात तेन्ना ते निराशी ते जायनात. जेजूचेर भावार धरून, जेजूचेर बरवोसो धरून ती स्तुत गीत गायतात, देवाचे नांवाक ती वाकाणी ती गायतात आनी हें पळोवन ती थंयसर विस्मिता पळोवंक ते फुडें पावतात. थंयसर आसलेली बंदखान्यांत आसलेली सगळीं दारां तांकां उक्ती जातात आनी हें पळोवन थंयसर आसलेले सगळे बंदखान्यांत आसलेलीं भाव भयणां हें पळोवन क्रिस्ताक ती वेंग मारतात आनी तशेंच ते बंदखान्नीचो राखणदार हें पळयता विस्मीत आनी जेजू क्रिस्ताक वेंग तो मारता. तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 4 उतर 16 ते 20 आमी पळयता जेजूची खबर. जेजू नाजरेतांत आपल्या गांवांत तो भितर सरता. सवय प्रमाणे देवस्थानांत भितर सरून पवित्र पुस्तक तो घेता. पवित्र पुस्तक घेतोच ताका इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप ताका मेळटा आनी हातूंत बरयलेले तो सगळे सभे मुजार तो वाचता. सर्वेस्परे आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला, गरिबांक बरी खबर परगटूंक, कैद्यांक सुटका दिवंक आनी सर्वेस्पराचे वरस परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. ही उतरां तो थंयसर वाचता. प्रितीच्या भयणी बरयलोली एक सोडवणदार येतलो आनी हो सोडवणदार सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या पातकांतली मेकळी करवून दितले. हे उतर ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जुदेवाच्या वस्तीक वर्सांत कैद्यांक सुटका दिवची अशी एक लेवी शास्त्रांत बरयलेले आसले.
तर प्रितीच्या बहिणी भावांनो, इजायस प्रवादी हेच सांगूंक सोदता की जेजू येतलो जे पातकांत बुडोवन आसात, जे गरीब आसात, जे पिडेवंत आसात, एक कैदीपणाचे जिवीत कशे जियेताले तांकां सुटका दिवंक जेजू आयला हे आमी आयकता. तो प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आईच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयता विधवा आसलोली, ताचे सगळे फकत 2च नाण्य आसलेले, 2च पयशे आसलेले, तिचे सगळे आसलेले सगळे संपूर्णायेन ती त्या दान पेटेन ती घालता. तर प्रितीच्या बहिणी भावांनो, ह्या सेवा धर्मांतल्यान, ह्या विशयांतल्यान आमकां कितें आयकूंक मेळटा, कितें आमी नियाळ करूंक जाता. तो प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आमच्या जिविताचो जबाब कशे पयले सुवातेर आमी नीत करिनासतना तांकां भाव भयणी कशे आपणावया. जी बंदखणींत आसात ती भाव भयणांक, जी बंदखणींतल्यान सुटका मेळ्ळ्या त्या भाव भयणांक नीत करिनासतना आमची भाव भयणां कशे आमी तांकां स्विकार करुया. दर एक मनीस ताचे चुकी परस ओड, दर एक मनीस ताचे चुकी परस ओड म्हणटा आसतना प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आमी जावन आसा देवाचे रूपने, देवान आमकां आपल्या सारक्याचोच रचला म्हणटा आसतना चूक ओडली न्हय. देखून जेजू म्हणटा, आय हेट द सिन्स नॉट द सिनर्स. पातकां नाकारता पूण पातक्यांक न्हय. तो प्रितीच्या बहिणी भावांनो, जावंक फुरो आमच्या गांवांत, जावंक फुरो आमच्या वाठारांत जी आसात भाव भयणां, जी बंदखणींतल्यान सुटका मेळ्ळा, जावंक फुरो जी बंदखणींत आसात तांच्या कुटुंबा सवे तांच्या करता ताचेर नियाळ करूंक गरज. तांचे सवे आमी फर्मान मारचे न्हय. तांकां आमी आमची भाव भयणां कशी आमी स्विकार करूंक जाय. तांकां आमच्या फिरगोजेन, जावंक फुरो आमच्या इगोर्जेन, जावंक फुरो आमच्या समुदायान तांकां वांटो घेवंक आमी तांकां आमंत्रण करूंक चड गरज. तशेंच दुसरे सुवातेर प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आमी आमच्या फिरगोजीचो समुदाय कसो तांकां आमी भेट दिवया. जर तर आमी पळयता कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी, दयाळ करण्यो, पवित्र सभा आमकां शिकयता, आमी कैद्यांक जावंक फुरो बंदखणींत आसलेल्या भाव भयणांक आमी भेट दिवंक चड गरज. म्हाका उगडास येता, आमी राशोल सिमिनरींत आसलो तेन्ना आमी SSVPचे सगळे आमचे सिमिनरीज भाव आमी सगळे बंदखणींत आमी कोलवाले, ह्या बंदखणींत आमी विजीट करताले. तांचे सवे आमी जाय ते गेम आमी खेळून हाडटाले आनी तांचे सवे आमचो मोग आसा तांचे सवे आमी वाडटाले. तर प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आमच्या फिरगोजींतले जावंक फुरो आमचे SSVP, जावंक फुरो आमचे PPC मेंबर, जावंक फुरो आमच्या वाड्यांतली एक धाकटे ग्रूप करून आमी बंदखणींत आमी तांकां भेट दिवंक जाता. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या बहिणी भावांनो, तांकां आमी आदार दितोली आमी जावुया. आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयता ते विधवेन तिचे सवे आसलेले सगळे संपूर्णपणान तिणे त्या दान पेटींत घातले. तर आमच्यान तांकां आदार दिवंक जाता. जावंक फुरो आमच्या गांवांत तांची फामील आसा जाल्यार तांच्या फामिलीच्या भुरग्यांक आमच्यान कितें तरी तांकां शिकोवंक आमच्यान मजत करूंक जाता. जावंक फुरो आमच्यान कितें तरी पयशे एकठांय करूंक आमचे जायते प्रिजन मिनिस्ट्री, आमचे कारितास भाव भयणां जायते ती वावुरतात, तांच्या कडच्यान आमी हो फायदो घेवन तांकां आमी आदार दिवंक जाता. तर प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आमच्यान हें करूंक जायना जाल्यार आमच्यान एक तरी करूंक जाता, तें म्हळ्यार आमच्यान तांकां मागण्याचो आदार दिवंक जाता. तर आमी तांचे पासत मागुया, तांच्या फामिली पासत आमी मागुया. तांकां देवान बेगीनूच तांकां बेगीनूच सुटका फावो जावं दी म्हणून देवा लागीं आमी मागुया. तर प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळ्या सवे असल्याच नदरेन तो पावलां मारतालो. जे समाजांतले भायरावलोली आसात तांचे सवे दयाळाची नदर तो घालतालो. आनी जे कोण एकसूरपणेन जियेतात आनी ह्या बंदखणींत आसात तांचे सवे भासाभास करून तांकां मोग तो वांटतालो.
तो प्रितीच्या बहिणी भावांनो, ह्या वेदीचेर आतांच थोड्याच वेळान जेजू उंड्या आनी सोऱ्या सवे ह्या वेदीचेर येता. म्हणटासतना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान बोळ आमी मागुया ह्या जेजू कडेन. जेजू म्हाका बोळ आनी कृपा दी. ह्या भावा भयणा सवे तांकां हांव दयाळाची नदर मारूंक, तांकां हांव मोग वाटूंक आनी जाता ते भाशेन म्हजे सवे आदार तांकां दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान बोळ आनी कृपा मागुया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. बाप साहेब, बिस्म, पाद्री आनी मोटवाशी भाव भयणी बोनकोनीन वावुरतेल्या कुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू निरपराधी कोयदी जालो आनी कोयद्याची दोशा आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो. तर बोनकोनींत वावुरतेल्यांची मोना काळजां बऱ्या विचारान बोड. मोगाचे एकसुरपणाचे त्रास भोगतेल्या कोयद्यांचो तांणी सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेख मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. प्रिजन मिनिस्ट्री ह्या खात्यांत वावर करतेल्या सगल्यांक ओतम्याची कुडीची भलायकी आनी मोना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या शेल्यांताय जेजू बऱ्या गोवल्याच्या आदारान बरो वावर फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी बोनकोनीन 4 वंटी भितर आसलेल्या कोयद्यांक आमच्या मागण्यांक त्यागी उदारपणाच्या काकुतीच्या स्वभावा आनी बेटी वरवीं आमचो आदार सोकार दिवंक आनी तांच्या जिवितांत पेखोवणी बोरवासो शांती आनी देवीक मोग जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बो मोगाळ बापा, ही आमची मागणी तुका मानता तसली जावं. बोरवोसो आमकां फोटोयना देखून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देखीन बोरवोशाची यात्रेकारां जावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे आनी म्हजे मुलीदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या दावाक हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंद्रे दुंगलाक आनी ताचे सांगाती तुजे रक्त साक्षी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें सत्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोळटाय. देखून सर्गीच्या देवदूत सांगती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, चे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Somiaci sotuše moro, somiaci sotuše moronami soborota. Tuže podol život porami porgota. Tuža jenia ami बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे वरूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. नम्रतायेन मागता. सर्वेस्टेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ चौदावो आमच्या बागीवन बापा, कार्डिनाल फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गवळी बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्ताची दोय कर म्हूण आमी मागवाचे माये संगाती भगिवंत जुजे तिजो पती भगिवंत धर्मदुतां आनी सर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच Jezu वरवीं, त्याच Jezu सांगता, त्याच Jezu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बोणकुणींत आसलोल्यांक बोरवाश्याचें किर्ण जावया हो विशय आमचे मुखार दवरून हे भेटेंत आमी वांटो घेतो. आमचे बापा हे मागणें ह्या वेळार बापाक उबारतना नव्यान आनी काळजान थावन मागुया जी कोण बोणकुणींत आसात, जी कोण तांची सेवा करतात तांचे पासत. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. शेळे संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive who are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.